हे तुम्ही ह्या रस्त्यान डेली तुमगे येवप वचप जाता आणि ह्या रोडान यो बसप आसा आमगे सकल भाट आसा सगळे आसा रोड सारको ना कच्चो म्हळ्यार कितें डांबर आसा म्हणून सारकें ना आमकां खडको पडला व्हरपा आमकां गाडी व्हरपाक प्रॉब्लेम जाता पंचर जाता वाटेर रावता आमकां पंचर काडपाक वयता जाल्यार भाट पावल नाल्यार गांवडोगरी व्हरपाक पडटा 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर हो केन्ना केलो ह्या रस्त्याचो डांबोर घातलो आसा डांबोर हो केन्ना घातलो डांबोर घातल्यार कमीत म्हळ्यार 25 वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं 25 वर्सां जाली हाका म्हळ्यार अजून म्हळ्यार तेजी रिपेर म्हणटा केला ना परत रिपेर केला रिपेर करपा खातीर खोडी घातली रिटर्न परत भरून वयली ते खंय वयले ते आमकां खबर खंय वयली ते आमकां खबर ना न्ही खोडी घातली हय खोडी घातली तसं जाल्यार तेजो टेंडर बीन जाल्लो आसा टेंडर बी जाल्लो आहा म्हणून रिटर्न परत खोडी भरून वयली न्ही परत रिटर्न व्हेली हय आनीक हेजेर तुमगे ह्या रस्त्यान तुमी डेली येवप वचप जाता आनी मागीर तुमगे गाडये बिडये खूबसो मार बसता जातलो मार बसता टायर पंचर जाता टायर पंचर जाता तुमच्या गांवचो सरपंच कोण सरपंच आसा सरपंचा तुमी केन्ना म्हणला सरपंचा म्हणला त्रास जाता हे आमकां रोड आसता मेन पयली जाय आमकां लायट जाय उदक जाय आमी सद्दां म्हणटा लायट बीन ना हांगा लायट पावला आतां पावला आतां पावला आतां पावला ह्या एक 5 वर्सां पावला ना रे हय 5 वर्स 5 वर्सां जालें ना दिसतलीं 3 वर्सां जाला आमगे आनीक ह्या असो निट्ट रस्तो गेलो पळय सगळो थंय न्हंय आसा हय न्हंय आसा पूण तुमकां त्या सायडीन बीन घर आसा तेंका वयतलो जाल्यार कशी वाट सायडीन वयतले जाल्यार तेवडेन गांवडोगरीच्यान येवपाक पडटा म्हळ्यार सातोलीसान त्या सायडीच्यान वचूं पडटा तुमकां आमकां मदीं न्हंय लागता न्हंय लागता प्रॉब्लेम जाता तुमी जिल्दावडे वयता जाल्यार अशेंच वचून आमकां कोरव्यांतल्यान एवढे गांवडोगरीच्यान जिल्दावडे वचो पडटा आनी तुमी मागणी बीन केल्ली तुमकां एक ब्रिज बीन जाय म्हणटा ब्रिज म्हूण जाय म्हणून पास जालो सगळें जालो आमची ते सायडीच्यान जिंदावडीच्यान अशी न्हंयतल्यान आमची गोरवां आसलीं सगळीं आमी येवपा वचपा वाट आमी काणकोणा वचपा हेवटेन बरें आसलें गोरवां ह्या मळार चरोवंक येवपा आसलें न्हंय आमगे जिल्दावडी न्हंय लागता मदीं हेवटेन येवपा जालें आमकां ह्या मळार गोरू चरोवंक येवपा त्या खातीर आमी ब्रिज मागलो ब्रिज पास जालो म्हणून जालो सगळें जालें मागीर रोड जालो थंय रोड थंय व्हरून लायलो आनी मागीर तो ब्रिजूच बंद पडयलो ब्रिज रोड केलो ना काय ना ब्रिज केलोच ना ब्रिज केलोच ना केलोच ना रोड आनी तो न्हंय कडेन पावयला ओके ब्रिज करपा आसलो ते थंय कितें म्हणटात थंय ओप्याकूण ओप्याकूण ओके आनी हिंग कितली वाडी आहा टोटल हे सगळे 9 घर आसा म्हण आनी सकल बी घर आसा वाडी कितली आसा टोटल वाडे पळय एक हो तुमगे वाड आनी हांग कितें म्हणटात प्यामळ पियामळ म्हणटा प्यामळ हांगा धनगर समाजीक धनगर धनगर समाजीक मागीर आनी त्या सायडीन आहा तो असो निट्ट रस्तो गेलो नीट रस्तो गेलो थंय सकल भाट रे आनी भाटा कडेन सगळ्यांक घर आहा आनी ह्या सायडीन अशीं घर आहा हय थंय कितें म्हणटात पलतडीन थंय कितें म्हणटात हांगा सकल हे आमी प्यामळ म्हणटा सकल पलतडी मळ म्हणून आसा पलतडी मळ थंय सगळे भाट हय आनी भाटान थंय घरां आसा सगळ्यांनी कळ्ळें न्ही हय दोनूच वाडी आहात हय वाडी खूब आहा वाडी खूब आसा हो एक रोड गेला हांगच्यान शेडीपण एक आसा शेडी पण एक आसा न्हंय पलतडीन पडटा तो म्हणून एवढेनूच तांकां ब्रिज जालो जाल्यार फायदो आसा फायदो आसा तांकां असो ब्रिज जालो जाल्यार तांकां फायदो आसा फायदो आसा ओके पूण ह्या सायडीन जे लोकांक हांगा तर तांकां रस्तो ना हय ह्या रोडार वयता ते कच्चा रोड तो असो हय ओके ह्या रोडान वचूं पडटा तांकां आनी अशी कितली घरां आसात साधारण 5-6 घर आहाय मदीं मेळटा थंय हांगा 3 कितली घर आहा धनगर समाजीक 9 घर आसा धनगर समाजान 9 आसा 20 घर आहाय पूण आमकां आतां कितें आसता जमीन देवाली साधारण मरे 25 साधारण 24 तरी घर आहा 24 मायज आहा 24 मायज आसा 24 तरी तुका कंटेनू तुका हितून मेळटली कितें आसता ही मरे ही एरिया आसा ती आतां आमी पियामळ म्हणटा ती बरें आमगे मल्लिकार्जुनाची हें तें मल्लिकार्जुन गांवडोंगरी मल्लिकार्जुनाची जमीन म्हणून रावता कोण गवळी समाज हे रावता आमगेले धनगर ह्या वटेन आमगे हेजे एसटीचे गांवकार जावं येळीप हे लोक आसा कळ्ळें म्हणून ही 24 घरां आसा ते धनगर समाज थोडे आमचे येळीप समाज गांवकार येळीप
अशें आसा हय आनी एक ब्रीज खंय तरी एक जाय ओप्यांकूण जाय हय. नाजाल्यार हांगा एक धनगर म्हणून पांटा आसा म्हणून न्हंयचो न्हंयचो ब्रीज हय थंय धनगर पांट्यार जावचो नाजाल्यार ओप्यांकूणय जावचो हय हो जालो जाल्यार आमकां सगळ्यांक समाधान आहा. ओके आणि मेन म्हणजे आमकां उदकाचे त्रास जाता उदक मेन आमकां जाय उदक आता एक णव main. घर आसा म्हणटकीर उदकाचे आनी आमकां खूब ओप्यांकूण त्रास जाले नंतर opposite आमकां मागीर कमीत कमी न्हंय 3 काडून किलोमीटर वचून उदक हाडचें गेल्यार पडटा आमची व्हडले भाट आसा 3 किलोमीटर वचून उदक हाडचें पडटा आमकां 3 किलोमीटर हय हय म्हळ्यार अजून म्हळ्यार तुमकां उदका पायपलायन आयला ना आयला अजून अजून आयला ना आमी अशें सांगून नळूच ना तुमचे कडेन नळा कनेक्शन ना नळा कनेक्शन connection ना लायट एक पावले 5 वर्स जाले जावपा येयली पूण लायट पावली आमकां अशा भाशेन हय आनी आमी आज 300 वर्सां हिंगा रावता हय 300 वर्सां रावता म्हणल्यार आमकां कितें तरी सरकारान मदत करची हय कोण तरी मदत करची आमकां उदकाचे मेन प्रश्न आहे आणि जमीन देवाली आमकां जागो बी काय ना हां 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 मेन आमचे मल्लिकार्जुनाचे मल्लिकार्जुनाचे हय. हे हांव सब ही जागो एरिया आसा ती देवाली गांवडोंगरी मल्लिकार्जुन आमगेलो मल्लिकार्जुन हय तेजे आमी रावता रावता ते लोक बाकी समाज रावत न्ही बाकी आमी कितें तेका देवा कितें दिवन आमी अजून आसा रावता रावतात हय ओके आज तूं पळयता आयज पेट्रोल म्हारग जाल्लें आसा कमीच कमी 100चे 99 रुपीज जाल्लें आसा पेट्रोल तुमकां हांगच्यान इतले पयस काणकोण वतले जाल्यार तुमकां कशें परवडटा ह्या पेट्रोलाक आमकां परवडना न्ही आमकां पळय 70 किलोमिटर पंपार वचपा पडटा जिल्दावडच्यान 70 किलोमिटर आनी असो तर आमकां एक ब्रीज जावन जर ह्या रोडान वचपा मेळ्ळें हय जाल्यार आमी सादारण 12 ते 13 किलोमिटराचेर पावतले आनी मातशें लागीं पडटा आनी मातशें लागीं लागीं पडटालें हय हय काणकोण आमकां कितें हाडपा वचपा गेले जाल्यार बाबा पेट्रोल घालून येवपा पडलें लागीं पडलें आनी आमकां बऱ्या पडटलें ब्रीज जालें जाल्यार हय. ब्रीज जालें जाल्यार तुमकां पेट्रोलाक बीन बऱ्या पडटलें जें पेट्रोल आतां तुमकां हय. खर्च करूंक पडटा तितली करपाक हय, तितलें पडपा ना पडना ओके बरें आतां तुमी घरां घेतले आनी घरां गेल्ले कडेन आमी पयलें तुगे सगळी मातयेची वणटी आसा घराक आनीक त्या मातये वणटीक हेमी रयणी केल्ली आसात मुयांनी आनीक कोळविंदरान गोल मारली आसात आनीक तुमी ते शेण तापोवन तांकां हें केलां प्लास्टर अशें केलां टेम्पररी त्रास भोगूंक पडटा हेका मातये घरां त्रास खूब भोगचे पडटा आमकां सोरोप बिरोप येता भितर जिवाण येता रातचें जिवाण बी येता जिवाण बीन येतात हय जिवाण बी येता गोल मारली आसा हुंदरान न्हू हे पुराय हुंदरान गोल मारली आसात हय आनी आं, खरें येता जिवाण येता व्हडलें सोरपूं येता हय जनावर येता ओके रयण बीन केल्ली आसा हय उदक म्हणल्यार आमकां मेन उदक ना तुमकां उदकाचे त्रास खूब उदका त्रास आमकां हय उदक म्हणजे मेन ना जाय आतां उदक ना जावन हे न्हू आमची गरजची ती उदक खंयच्यान हाडटा तुमी आतां आमी 3 किलोमीटर माथ्यावयल्यान हाडपाक हय, माथ्यार जायना आतां माथ्यार मांडून हाडप माथ्यार मान उदक हाडटा पयली एक न्हंयेसान न्हंयेच्यान न्हंयच्यान ते मातये सकयल झर आसते जर आसा हय पूण गिंबर म्हळ्यार उरता उदक ना गिमाना गिमा ना मागीर ते गिमा खंयचे हाडप टँकर हाडप तांकां रिक्त घेवप विकत घेतात ते बी केन्ना दिता केन्ना दिना केन्ना एक आठवड्याक एक दिले एक दोन फाटी नाल्यार आमी अशें करून इकता हाडटा नाल्यार एकच हाडचे पडटा अशी खूब त्रास करता पुरायट कोण ते भाटकार कोण लोक घालता त्या सायडीच्यान हय काणकोणचे बी हय ते मागीर आमी सांगले म्हणटकीर पयशे दिले म्हणटकीर हाडटा आमकां उदक तुमी पयशे दिवन तुमी टँकर हाडूंक पडटा हय पयशे दिवन उदकाक लागून आतां चार मस आनी कसले आमगे लग्न उरले कायरे उरले आमकां उदकाक खूबच त्रास जाता थिंगा तेन्ना आमी ते मागीर कोण भाटकार लोक आसले पात्रांव लोकांक सांगता बाबा आमकां इल्लो उदक आमी ते हाडून आमकां पावयता उदक हय नंतर आमकां आतां आनी कितें म्हूण धंदो आहा कांयच ना दोन मसर आसा ती मसर आतां 2 वर्सां जाल्यार आमकां काय ना जायना तांकां उदक पाण्याची जायना पूण पयलीं आमगे धंदो बोकडा म्हशी आनी गोरवां आसलेली म्हणल्यार ते आतां हे सगळ्यो काजू जाल्यो खंय सोडूंक मेळना तांकां भोंवडोवपाक मेळना आनी ते आमगे सगळे कमी कमी जायत गेले सगळे कमी कमी जाय गेले आनी आतां आमगे भुरगीं थोडीं शिकला तांकां सर्वीस ना काय ना आमकां चलोन वचपाक पडटा सगळें खूब आसा म्हणून कितें सांगता आमी आतां आई तुमगे तुगे कितली चेडे आसात मागीर आसा कितली भुरगीं टोटल 5 जाण सगळीं टोटल भुरगीं 9 जाणां ओके चेडे कितले चेडे 5 चेडवां चेडू 4 तीग जाणां चेडवा लग्न दिला दिलो एक चेडू आसा आनी 5 चेडे आसा ते 2 जाण धाकले आसा आनी 3 जाण व्हडले आसा पूण तांकां काम ना धंदो ना कांय शिकलात ना ते 2 जाण 9वी शिकला व्हडलो तो 7वी शिकलो आनी बंद रावलो हां 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 आनी इस्कॉल बी आमकां पयस पडटा पयस पडटा त्या कारणाक लागून ते शिकूंक पावले ना सारके कितले किलोमिटर आसा हांगच्यान इस्कॉल तुमकां अरे देवा एक फावटी मल्लिकार्जुना हांगा काणकोणा घातलेले सद्दां पयशे दिवपा आमचे कडेन खंय आहा पयशे हांगच्या मल्लिकार्जून म्हणटकीर तुका कमीच कमी
13 14 किलोमिटर अशें पडटलें दिसा हय 4 रस्त्यार तांकां हांगच्यान तुमकां बस ना हांगच्यान 2 किलोमिटर तेमी चलून वचूं पडटा चलून ना बसून वयताले म्हूण ना हांगच्यान तुमगे घरा कडच्यान हांगासान थंय रस्त्यार चलून वयचें पडटा हायवेर हायवे 2 किलोमिटर आसता कमीत कमी हय न्हू रे इतलें आसता. 2-3 किलोमिटर असतात. हय इतली तुमी चलून वता मागीर तांकां बस धरूं पडटाली दर पडटाली केन्ना बस चुकली मागीर भिवून वचनासलेली नंतर आमचे कडेन पयशे उरनासलेले नसलेले मागीर ते रावले 8 दीस रावले परत 8 दिसान गेले नंतर मागीर आमी वचना करून ते अर्दी वाटेंतल्यान परतून येताले अशें करून सामके त्रास करून आखेर ते भुरगे शिकना करून रावले बरें आमचे कडेन तरी कितें कितें बाबा आमी दोगां घोव बायलांक कितें गोळशें आनी तांकां पच्ची आसलेली हय हय आनीक तुमकां हांगा मार्केट कितले पयस आसा कितें सामान हाडटा जाल्यार सामान हाडटा जाल्यार काणकोण 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 वचपाक. काणकोण वचूं पडटा म्हणल्यार आतां काणकोण तूं जर वचली जाल्यार तुका हांगच्यान चलून वचून बसीर वचूं बस धरूं पडटली बशें दर वचचें पडटा ओके 2 किलोमिटर चलून तुका बस धरूं पडटा मागीर बसीर त्या सान मागीर तुका काणकोण वचूं पडटा ओके असले आनी एक पयशे आमकां म्हण ती कसली आनी खंयच्यान येतले म्हणून येतले आनीक बँकाक जमा जातली म्हण काय ना. कांयच ना बँकाक न्हू आमच्या हाताक आमकां मोडूंक मेळ्ळा कांयच ना अशें ना केन्ना आनी आतां पोरे सारके पिशार पडून सामके खंयच्या खंय भोंवता आनी कितें बाबा कितें सांगतलो आमचे सारके ते चिखलां आतां भुरगीं गळटा आमी चिखलां गळटा चिखल खाता कितें करता म्हशी बांदता शेण भरता इतली चिखलाक म्हशी बांदला आतां पूण ते चोरोव मेळटा न्हू तांकां थंय तशें म्हूण थंय दीस काडटा हेजी पांय पडून तेजी पांय पडून अशें करून दीस काडत थंय आसा आनी ते पोरे थंय म्हणटा ह्या चिखलांनी कितें करता तुमी अशें म्हणटा कोयनागेर हे सैऱ्यागेर त्या सैऱ्यागेर त्या सैऱ्यागेर सदांच सैऱ्यागेर कितें भोंवतलो आनी काम धंदे बाबा चला रे म्हणल्यार कसली जड काम करपाक माडाची मूळ खणपाक आनी कितें करपाक बेजार अशें करून कितले तरी एक खंय तरी आपल्याक एक कितें बरोवपाचें नाल्यार कितें एक सेक्युरिटी अशें कितें काम मेळ्ळें आमी करता आसले अशें म्हणटा कितें करतलो बाबा तें काम सोदूं गेल्यार आमगे हे वाटें उरता बरें आमकां म्हूण कळटा शिक्षण ना आमकां घोवाक बीन म्हाका बी अशें करून परिस्थिती कठीण मागेली सामकी सोंसपा न्हू तुमकां सांगपा न्हू आनी हो जो MLA बी आसा तो केन्ना येना हिंगा कोणी आमदार बीन येवन तुमकां येता येता म्हूण हे जे त्रास जाता ते पळयन तुमकां कितें तुमचे खातीर कितें करतले ना केला अशें कितें अजून कांय ना काय ना अजून म्हळ्यार कांय ना करया 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 ना तुमचे खातीर एक स्पेशल तुमगे भुरगे शिकपा खातीर तुमकां कितें तरी तुमकां फायनान्शियली सपोर्ट म्हळ्यार पयशां खातीर कितें तरी दिवूं आहलें तुमकां दिवूं जातालें आमदारान ना जाल्यार आमकां लोन काडटा पसून आमकां कितें जमीन हे तशें घर नांवार काय ना नांवार अशें दिसता भंय दिसता न्हू आमकां लोना बसून आतां प्रॉब्लेम आमकां जाता तुमकां सरकारान एकूच मदत करची कितें धनगर समाज एक म्हणल्यार गोंयांक आमी कमीत कमी लोक चड ते गरीब आसा हय दाबेल आसा हय वाडे आसा देवरे आसा ह्या सायडीक चड ते लोक गरीबूच आसा ओके धनगर समाजा खातीर कितें तरी बारीकशें सरकारान करचें आमकां मदत करची स्किम्स बीन काडच्यो काडच्यो. फायनान्शियली सपोर्ट आनी त्या करपा खातीर भुरग्यांक शिकले आतां भुरगीं आसा आमगे 12वी शिकल्या 15वी शिकल्या ते बेकार काय ना तांकां नोकरीचे कितें तरी आमकां कितें तरी जाय आसलें न्हू सगळ्यांक नाल्यार आमी ते आतां आवय बापाय कशें पोसतले हेजे मुखार कशें काम करतले ना करूं आमच्यान आतां एक कसो भरून हाडटलो म्हळ्यार अरे देवा ना जायना जायना कशेंच कोण 12वी शिकल्या आनी आतां भुरगीं अशें खंय खंय तरी शिकोवंक वयताय कितें करतले तुमचें नांव कितें कोणो जानू बावदान ओके आनीक आमी आतां येता आसतना पळयलें तुमकां रस्तो सारको ना हय आनीक आमी आयकलां की तुमकां उदकाची सुविधा पसून सारकी ना म्हण हें खरें हय उदकाचेच हे प्रोग्राम आमकां चड उदकाचो हय खूब पयस वयचें पडटा खंय 5 किलोमिटर भायर हय व्हळांतल्यान उदक हाडूंक पडटा व्हळांतल्यान ओके पूण हांगा तर हांगा तुमी पळयशात तुमकां एक 3 किलोमिटराचें अशें जातलें कितें गावण्या डॅम म्हणटा तें आनी बांदलें आसा हय तेच तेंची म्हळ्यार उदक तुमकां अजून पर्यंत म्हळ्यार तुमकां कितें पावना दिलना ते अजून कोणाक दिलना ते अजून कोणाक दिलें ना ना कोणाक ओके अजून बांदून कंप्लीट जालें बांदून कंप्लीट जालें आनी आमची थिंगा एक झर आसलेली हय ती झर बी पुरवली पुराय पुरोवन गेली आमी आनी आतां आमी ते साठलेलेच उदक खाता घाणी आतां उदकाचो वास जर कस पुरवली जर त्या उदक डॅमाचें उदक भरलें उदक भरल्यांनी ते फुगल्यांनी पुरवलें पुरवलें जर बंद जाली बंद जाली ओके आनी आतां आमी तेच साठलेले उदक खाता घाणी आनी पावस आनी पावसांत तुमगे उदक अशें भरप तेच हाडटा माथ्या मारून हाडप माथ्या मारून हाडप आनी हे तुमी बॅरल बीन ते पावसाचे हे पावलेचे उदक हे ते न्हावपाक बिवपाक यूज करता आयदन घासपाक न्हावपा बीन यूज करता हय ओके आनीक रस्त्याक कितली वर्सां जाली तुमगे डांबोर पडल्यार अजून म्हणल्यार पडना डांबोर होतो घातल्यार वॉटर मिक्स घातल्यार होतो
4-5 वर्स जाली हय आणि डांबर घातला खूप वर्स जाली म्हळ्यार तो रिपेरिंग केल्लो आहलो अजून रिपेअर केला परत केल्लो आहलो मागीर इन्सान फुडें अजून केल्लो अजून केला ना मागीर पंच बीन येवन तेन्ना तुमकां केन्ना हांगा मेळ्ळा तुमकां सांगला बापा येयल्ले पण येता. तुम्ही सांगले का? हे करतात ते करतात ते करतात अशें सांगता तुमी सांगले का रस्त्याचे आनी उदकाचे रस्त्याचे तुमकां सांगले संडासाचे सांगले हय. तुझे उदकाचे सांगले सगळे सांगले हा संडास पासून अजून पावला ना तुमकां संडास जाऊन आता कितली वर्ष जाली आम्ही फॉर्म केलेली बरयल्ली कितली वर्ष जाली अजून त्या संडासा आमकां येत ना अजून पावला ना तुमकां पोरू एक कसलो इंग्लीश हे तुमकां दिता म्हणून आमकां इंग्लीश म्हणून इंग्लीश म्हणजे बारीक हा इंग्लीश टॉयलेट टॉयलेट हय आमी म्हणल्यार ती नाका आमकां ती बारके कितें करपाक हय ती रोकडी भरता खंय हा ती बरी रोकडी रोकडी खाली करपाची खंय हा म्हळ्यार ती नाका पूण अजून म्हणल्यार मोठे जाय म्हणल्यार मोठे जाय म्हणल्यार मोठे जाय म्हणल्यार पूण अजून म्हणल्यार तेमी कांयच केलें अजून ना कांयच केलें ना ओके आनीक आतां पळय तुमकां तुमची भुरग्यां हांगा इस्कॉला वचपाक त्रास पडटा ते खूब पयस पडटा न्हू हय करव्या वयचें पडटा गाडयेर हय. नाल्यार ते सातनारूक आसता हय थंय वयचें पडटा बशीक हा थंयच्यान मागीर तुमी सगळी बस्यो बशीक ओके आनी बशी म्हळ्यार आतां ना न्हू लॉकडावन जालें त्या मेरेन जेन्ना बशी ना हय आज तुमी पळया तुमगे धनगर समाजा लागून इतली वर्स तुमी हिंगा रानांनी रावले तुमची बोकडां आसलीं आतां बोकडां सुद्दां तुमची कमी जायत गेला तुमची पुराय काबार काबार पुराय काबार जाली ओके आनीक तुमची म्हशी आसल्यो म्हश्यो गायो सगळी काबार जाल्यो या साठी आता चोरोवपाक जागा ना काय लुगारच ना चोरोवपाक लुगारच ना चोरोवपा लुगार ना आनी आतां खावड बिवड तुमचे कडेन पुरवणना पुरवण इकते हाडून पुरवणना ओके हाडून घालपाक जायना हय आनी आज आमी पळयलाय तुमची भुरगीं आतां इस्कॉला वता इस्कॉला वतले जाल्यार 4-5 किलोमिटर तांकां चलून वचूंक पडटा वचपाक जाय मार्केटां वतले जाल्यार एक 14 किलोमिटर तांकां हांगच्यान 2 किलोमिटर चलून काणकोण वचूंक पडटा ओके आज म्हणल्यार तुमकां दिसना कित्याक तुमकां धनगर समाजा खातीर कितें तरी स्किम्स इम्प्लिमेंट करच्यो अश्यो गव्हर्मेंटान दिसता आमकां सगळें दिसता पूण आमकां दित ना जाल्यार आमी करतले कितें कितें सांगता आतां सगळें हे आमकां ओबीसी घातला ओबीसी ह्या येळी समाजा लोकांक तांकां एसटी केला हय आनी आमकां मोठे श्रीमंत खंय आमी धनगर अशें म्हणून उलयता गव्हर्मेंट आणि आमगे आता चड करून भुरगीं थोडी शिकला थोडी शिकताय आता हय. पण तांकां कितें काम मेळोवन दिवचें सरकारान कितें ते मदत करची आमकां आज तुमची गांवां कितली भुरगीं अशें आसात भुरगीं आसा सगळीं आता आमगेली आतां शिकलेली बी थोडी भुरगीं आसा हय कितली आसात सगळीं आसतली 10-15 व्हडली भुरगीं कामां 15 भुरगीं पण आसा. 10-15 सगळीं कामां आसात ना 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 कोण दोग जाण कितली ती पोरूच्यान हॉस्पिटलां वयता खंय कोणी गव्हर्मेंट सर्वंट बीन आसा गव्हर्मेंट जालना दिसता अजून जालना. कॉन्ट्रॅक्ट बिजी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तशी आसतली तशें आसा ते आमकां खबर ना पण आमी चाले पण कॉन्ट्रॅक्ट बिजी अशी आसतली हय आनी ते बाई बी शिकिल्ली आहाय पूण बाईचो कोर्स बी केल्ले आसा पूण ताका काम मेळना ओके काम मेळना पयशे भरपा जायना आनी वचपा जायना अशें जालां आज तुमी पळया गोंयाक बीजेपीचें सरकार आसा आनी सीएम म्हणटा हर घर जल म्हणटा पूण तुमकां हांगा नळूच पावला नळा सादी पायपलायन तुमकां हांगा पावली ना जाल्यार हाजेर कितें म्हणपा आहा तुमकां आमकां जाता जाल्यार दिवपाची मजत करपाची आमकां गव्हर्मेंटान अशें म्हणटा आमी हय पूण आतां इतलीं वर्सां जालीं गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां हय, जालीं मागणी तरी खूब पूण अजून तुमकां ह्यो बेजीक फॅसिलिटीज मेळना ना म्हण तुमकां हांगा बशी ना कसलीच मेळना आमकां हे पळय हे घर रिपेरिंग करपाक सुद्दां फायली केल्ल्यो त्यो सुद्दां आमकां येयल्योच ना येयल्योच ना ना हे घर रिपेरिंग करपा खातीर फायली घेतल्यो 3 ते 4 फावटी फायली बरोवन घेतला बेश्टी फायली पयशे उडोवपाचे आमचे दिसान दिस मागीर ते फायली फाटल्यान कागद करपाक भोंवपाक गेल्यार मागीर ते उरता न्हू हय ते कितले पयशे वयता थोडे हे कर ते हाड हे हाड हे हाड ते हाड धनगर समाजीक म्हणटा ते 9 घरां आसा सगळीं टोटल 9 घर आसा 9 घरां आसा 9 घरां म्हळ्यार आमकां तेंची वस्तरी जातली हय हिंगा आसा आमी आतां ओके आई नांव कितें म्हणलें तुवें दाकी दाकी बावदान दाकी बावडान ओके आतां तूं खंय गेल्ली बोकडां घेवन राना रानान गेल्ली चोरोवपा तांकां चोरोवपाक गेल्ली ओके हें तुम डेली वता डेली वचप पडटा डेली वयता
ओके आता तुझी बोकडे कितली आसात आता कमी झाली बोकडं आता कोण आता? पयली कितली आसली पहिली पकड खूप आली मरण पकड का पाहिजे कित्याक आता रान कशी मेली रान ना. कशी म्हळ्यार मरपा हा, सारखे बोल पावसात रान ना आणि गिमा आम्ही बाबा हातीर खावपा मेळटा हय गिमा तांकां भायर सरपाक वाट मेळना वाट मेळना वाट मेळना भायर वचपाक मेळना लोकांक काजू बीन आसात तेका म्हणजे हो धंदो करपाक कसो आणि आम्ही गिमा पेंड घालून हय उकड्या तांदळा पेज घालून पसता नाल्यार पसता सरकारान पळोवन घेवचें सरकारा कडेन कितें मागता तुमी तुमचे खातीर कितें तरी स्कीम इम्प्लिमेंट करची अशें तुमकां दिसना तुमचे खातीर कितें तरी सरकारान करचें तुमगे बोकडो बोकडो पोसपा खातीर तुमकां खर्च लागता तो सरकारान दिवचोच दिसना तुमकां आतां इतली बोकड पोसो म्हळ्यार कितले खर्च तो सरकाराक कळपा जायो ते बी आनी राखणो पडटा कितले पाटीन मोडटा कितले पाटीन उठटा कितले पाटीन हे आतां शिक्षण ना म्हणून हे आतां हे अशें आनी आमी सरकारान आमकां एक काम करचें आमकां एसटी मातशें करून दिवची सरकारान ही आतां एसटी ना म्हणून आमी हे लोक अशे फळे पडून डोळून तितले पाटीन चलूनच ना बाबा ती धांवून धांवाय बाय वर केला या बिया अबिया मातशें सरकारान मातशें एसटी मातशें करून दिवची आमकां या बाबिया